नायकावाडो कलांगूट हांगा JSIDCच्या कामांतल्यान खणून काडिल्ल्यो डेब्रीज उडोवपाच्या आरोपाचेर हुस्को उक्तायला। थळाव्या लोकांनी ह्या सुवातेर बांदकाम मटेरियल डिस्पोज करप आनी ताच्या भोंवतणच्या वाठाराचेर जावपी संभाव्य परिणाम हाचेर हुस्को उक्तायला। रहिवाशांनी अधिकाऱ्यांक त्या जाग्याचे इन्स्पेक्शन करचे आनी एन्व्हायरमेंटल अँड सिवीक रेग्युलेशना प्रमाण एक्स्कवेटेड डेब्रीज अधिकृत सुवातेर डिस्पोज करचे असो उलो मारला। 10 कोटीचे काम JSIDCन प्रपोज केला फ्रॉम जॅक सिक्वेरा टील बांदोडकार सर्कल। जर तर पैशा जाल्यार फाटल्यान जे डंपिंग चल्ला ते खंय तरी एक लिगल डंपिंग चल्ला। आता लोकूय चित्तलो की शेत लिगली पुरोवंक शकता का म्हणून। हेचे जर तुम्ही रेझोल्युशन मातशें झूम मारून पळयतल्यान जाल्यार कालांगूट पंचायतीन रेझोल्युशन घेतला की डेब्रीज आहा पळय ती हांगा घालून मागीर थंय ते काडटले। पण जर तर बारीक तो सर्वे नंबर पळोवंक वयशात तर सर्वे नंबर त्या जाग्याचो न्हूच। आता हे JSIDC मुद्दम करता का म्हाका कळना। जेन्ना हांव सोदूंक गेलो तो सर्वे नंबर बिलोंग्स टू सम रेरा कंस्ट्रक्शन प्रायवेट लिमिटेड। आता तेका रेडीमेड माती घालून दिता जाल्यार आमकां खबर ना। पण आयज जर तर रेझोल्युशन घेवन शेतां पुरोव येता जाल्यार अशेंच रेझोल्युशन करून खंयची शेतां पुरतले। हांव मागता JSIDC कडेन 29/1 ही NOC दिल्ली हा ऑलरेडी पंचायतीक टू डिव्हलप अ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। थंय व्हरून माती घालची, कित्याक म्हाका खंयच गॅरंटी ना की हे खरें सिरियस आहा माती काडपाक। सर्वे नंबर रॉंग घातला तो घातला आनी थंय HSIDC घातला ती खंयचो डिपार्टमेंट तो म्हाकाय खबर ना। कालांगूटच्या आमदारान क्लॅरिफाय करचे HSIDC खंयचो डिपार्टमेंट पळय तो। JSIDC आमकां खबर आहा, सर्वे नंबर परतून रेक्टिफाय करचो। 39A अंडर बगर तेच उलोवंक खंय दिसता। 39A अंडर तो जागो कन्वर्ट जाला का ना तोय सांगचो लोकांक, कित्याक म्हाका खंयच दिसना की ही मिस्टेक। दिस इज अ डेलिब्रेट अटेम्प्ट टू हेल्प दॅट बिल्डर टू बिल्ड अ बिल्डिंग देयर इन द फील्ड। हाजो सर्वे नंबर किती आहा? हाजो सर्वे नंबर हेजो सर्वे नंबर 8 आहा पळय तो 3 आहा, 476/3 तो। आता कोण तकलेर सुटला काय कोणाची शेला गेल्या ती कळना म्हाका हांगा। इतले जर पैसे खर्च करून डेव्हलपमेंट काम करता जाल्यार खंय तरी एक फंड आसतलो ती माती डिस्पोज करपाचो। थंय करप्शन हाडला आमकां कळना। हे माती घालता ते बेगीनच्या बेगीन बंद जावंक जाय। 29/1 घाला तो टेबल लँड आसा थंयची माती आनी खंय तरी यूज करा, तुमकां कोण हाडायता। पूण हे कितें? दिस इज लिगल लँड फिलिंग चल्ला। आता लिगल का ना इलिगल पळय ते कालांगूट पंचायत सांगतली, कित्याक रेझोल्युशन इज गिवन बाय द सेक्रेटरी ऑफ कालांगूट पंचायत राज एक्टान खंय बरयल्लें आहा की बाबा यू कॅन लिगली फील द फील्ड। हांगा सकयले होतो परतो रस्तो तुमकां जर दिसता थंय जाल्यार तो व्हडलो नाल्ला पयलींचो, तो नाला पुरोवन रस्तो केला, सायडीच्यान एक व्हाई मारल्या, खुबशे उदीक येवन साठवता हांगा। फाल्यां जर तर व्हडलो पावस पडलो आनी उदीक जर भरोन उरलें लोकांची घरां बुडटली, कितेंय करचें न्हू। दोगांयनी तकली लावची आनी चिंतून करचें कितें करता पळय ते आता एक रिझर्वेशन घेतले ऑन 18/7/2026 आणि तुझी आई अपॉइंट मेंबर आहात त्यानं तुझी आईचे किती से आसले? ऑलवेज एवरी मिटिंगेक माझी आई बरोवन दिता। हे म्हाका दिसता मागीर एड केला मिटिंगेक, बरोवन दिता की अमके रेझोल्युशना उपरांत हांव पार्टी ना म्हणून रेझोल्युशना ऑलवेज बरोवन दिता। कित्याक आमकां खबर आहा कितें म्हणून मिटींग जाली काय भरपूर रेझोल्युशन एड जाता तेका। कितें घालता कोणाक खबर? कायद्यान बसता कितले बसता ते ऑथॉरिटीनी डिसायड करचे। आता तुझे ऍक्शन किती असतं राजेश? माझे ऍक्शन आय विल राईट टू ऑल द डिपार्टमेंट्स। हे जर काम बंद जायना जाल्यार ही दोनूय JCB सीज करपाची गरज आसा। लो लेवल फील्ड तुमकां पुरोवंक मेळना। TCP कॅन गिव यू इन रायटिंग प्रोवायडेड इट इज कन्वर्टेड अंडर 39A। ते जालां जाल्यार आमकां खबर ना। तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।